नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। उत्तर गोंय उमेदवारींतल्यान काँग्रेसींतले कोफुसांव सोपून सोपना। विष्णू काय रवी हाचेर अडले। ग्रीन सिग्नल मेळ्यार विष्णूचो सोमार मेरेन राजीनाम्याचेर निर्णय। सहकार क्षेत्रांतल्या सोसायटींक 10,000 परस चड व्याजाचेर TDS कापपाचो आदेश। सहकार मळार खवदळ। आयकर ट्रिब्युनलाच्या निर्णयाक उंचेल्या कोर्टान आव्हान दिवपाचेर विचार। गांवच्या तरणाट्याच्या मरणावेल्यान वाळपय बोवाळ। प्रेम प्रकरणांतल्यान 2 फॅमिली मदीं जाल्ल्या झगड्यांतल्यान आत्महत्येचो दुबाव। खून प्रकरण नोंद। 4 जाण ताब्यांत। बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाचे मुख्यमंत्र्याचे घोषणेचेर परिवर्तन मंचाची टिका। घरां कायदेशीर करपाक कायद्यान कसले बदल करतले ते स्पष्ट करचे म्हूण मंचाची मागणी। आनी GPL T20 खातीर नेटान तयारी सुरू। अमेरिकन आनी रशियन मेळून 8 टिमींचो आस्पाव। मॅची प्रुडंटाचेर पळोवंक मेळटल्यो लायव्ह। खबरो विस्तारान। उत्तर गोंय सिटा खातीर काँग्रेसी भितर चलिल्लो वाद चडार पडला। CLP आनी GPCC मदीं उत्तर गोंय उमेदवारा खातीर एकमत जायना। CLP म्हणटा रवी नायक काँग्रेसीक उत्तर गोंयांत जिखूंक शकता जाल्यार प्रदेश काँग्रेस विष्णू वाघाक तिकेट मेळची म्हूण नेट लायता। दोनूय कॅम्प आपल्या उमेदवाराक तिकेट मेळची म्हूण यत्न करतात। शेनवारा सांजे उसरा मेरेन उमेदवार निश्चिती खातीर मोठ्यो घडामोडी चलताल्यो। काँग्रेसी खातीर आतां उत्तर गोंयच्या संभावीत उमेदवारांचो आंकडो 2 येवन रावला। विष्णू वाघ आनी रवी नायक। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार काँग्रेसींतल्योच 2 संघटना ह्या 2 फुडाऱ्यांक उत्तर गोंयची उमेदवारी मेळची म्हूण वेगवेगळे यत्न करतात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण भाजप आमदार विष्णू वाघ भाजपाचे वांगडी पद आनी सांत आंद्रेची आमदारकी सोमार मेरेन सोडपाचेर विचार करूंक शकता, जाल्यार दुसरे वटेन रवी नायकान आपल्या मनशांक वेंचणूक प्रचारा खातीर तयार रावपाक सांगला। विष्णू वाघाक काँग्रेस आमदारांचो पुराय तेंको ना म्हूण वाघाक तेंको दिवपी गटाक हुस्को जाला। कांय आमदारांचो विष्णूक तेंको मेळचो ना आनी ताचो परिणाम वेंचणुकेच्या निकालांचेर जायत म्हूण विष्णूचे समर्थक टेन्शनान आसात। ताका लागून काँग्रेसी भितरल्यो समस्या काँग्रेसीक मार दिवंक शकतात। काँग्रेसीन सध्या 2 गट चल्ला गृहयुद्ध। सर्वसंमती नाशिल्लो उमेदवार दवरल्यार जिखप कठीण। GPCC आनी CLP फुडारी एकमत घडोवंक शकनात। विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे आनी ताचो पूत दोगांचोय रमाकांत घालपाक तेंको आसा, मात ताचें नांव मुखार हाडपाक जाय तितलो फोर्स तांचे कडेन ना। सांज मेरेन विष्णू आनी रवी अशे 2 पर्याय काँग्रेसी मुखार उरल्यात। दोगांतलो योग्य उमेदवार वेंचपाचो पेच अजून कायम आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 10,000 परस चड कळंतराचेर आतां कोऑपरेटिव्ह सोसायटीकय TDS कापपाचो आदेश गोंयच्या आयकर ट्रिब्युनलान दिला। कोऑपरेटिव्ह सोसायटींत व्हडली फिक्स डिपॉझिटां आशिल्ल्या लोकांक ह्या निर्णयाक लागून मार बसतलो। हाचे पयलीं कोऑपरेटिव्ह सोसायटींक हो नेम लागनाशिल्लो। ह्या आदेशाक लागून गोंय आनी बेळगांवच्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटींचेर परिणाम जातलो। फाटल्या सप्तकान आयकर विभागान सगळ्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटींकडच्यान पुराय डेटा मागयल्लो। पुराय डेटाची पळोवणी केले उपरांत कोऑपरेटिव्ह सोसायटींक 10,000 परस चड कळंतरावेलो TDS कापपाचो आदेश गोंय इन्कम टॅक्स ट्रिब्युनलान दिल्लो। कळंतराचेर TDS कापपा पासून सूट मेळिल्ल्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटींक ह्या नव्या आदेशान मार दिला। 31 मार्चा पयलीं कळंतरावेलो TDS कापचो म्हूण गोंयच्या इन्कम टॅक्स ट्रिब्युनलान कोऑपरेटिव्ह सोसायटींक आदेश दिला। हो आदेश फक्त गोंय आनी बेळगांवच्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीं खातीर आशिल्ल्यान चडशे सोसायटींनी नाराजी उक्तायल्या। हे दोनूय वाठार गोंय इन्कम टॅक्स ट्रिब्युनलाच्या कार्यक्षेत्रांत येतात। गोंय आनी बेळगांव सोडून हेर वाठारांतल्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटींक हो निर्णय लागू जायना। गोंयच्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटींक हो निर्णय पक्षपाती दिसता आनी तो बेगोबेग लागू केल्यार ताचो पुराय कोऑपरेटिव्ह क्षेत्राचेर वायट परिणाम जातलो असो भंय तांणी उक्तायला। हो निर्णय पयलींच्यान लागू केल्यार ल्हान सोसायटींक मार बसतलो। कळंतरावेलो TDS कापपाच्या निर्णयांतल्यान कोऑपरेटिव्ह सोसायटींक थाकाय दिवची म्हूण गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियनान टॅक्स कमिशनराक कळयला। नाजाल्यार ह्या आदेशा आड हायकोर्टात वा सुप्रीम कोर्टात वचपाचो इशारो युनियनान दिला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। वाळपयच्या एका भुरग्याची कूड शेनवारा सकाळीं गांवच्या न्हंयत मेळ्ळी। वाळपय माजोर्डेचो प्रणय पाडलोसकार फाटले 3 दीस जाले बेपत्ता आसलो। ताच्या
प्रेम प्रकरणा वेल्यान दोन फामिली मदीं कांय दिसां पयलीं झगडी जाल्ली ताचे वेल्यान ताणें जीव दिला आसूंये अशें गांवचे लोक उलयतात. सकाळीं वाळपय वातावरण तणावग्रस्त जाल्लें. लोकांनी 3 दुकानां फोडलीं. पुलिसांनी उपरांत खुनाचो आरोप नोंद केलो आनी 4 जाणांक ताब्यात घेतले. वाळपय मासोर्डेच्या प्रणय पाडलोस्कार ह्या तरणाट्याची कूड शेनवारा सकाळी वाळपय न्हंयत मेळ्ळी. फाटल्या 3 दिसां सावन गांवचे लोक ताका सोदताले. ताच्या गांवच्या एका चलये बरोबर प्रेम आशिल्ले. कांय दिसां पयलीं चलयेच्या बापायन ताका मार घाल्लो आनी चलयेक मेळनाका म्हूण सांगिल्लें. ताचे वेल्यान ताणें जीव दिलो अशें गांवचे लोक उलयतात. चलयेच्या बापाय आड आनी ताच्या सोयऱ्या आड कागाळ नोंद करची आनी तांकां अटक करची अशी मागणी करत लोकांनी पुलीस स्टेशनार घेराव घालो. तशेंच लोकांनी 3 दुकानां फोडलीं. पुलिसांनी उपरांत खुनाची केस नोंद केली आणि दनपार मेरेन 4 जाणांक ताब्यात घेतल्यात. आमी सकाळीं पुलीस स्टेशनार येयले. जेन्ना बॉडी आमकां मेळ्ळी सकाळीं 7 तेज्या उपरांत आमी पुलीस स्टेशनार येयले. पुलिसेन आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळोंक ना म्हणून हे वातावरण इतलें चिगळलेलें आसा. त्या खातीर वातावरण चिगळोन पुलिसांक रिक्वेस्ट करून सुद्दां तेंच्यांनी 1 वर आमकां हांगा तळमळीत दवरले. 3 जाणांक अजून एरेस्ट करपाचें आहा, तांकां बेगीन करतले अशें आमकां तेंच्यांनी हें केलें आनी कंप्लेन बरोवन घेतल्या, रजिस्टर केल्या कंप्लेन. आफ्टर पोस्टमॉर्टम ते FIR लॉन्च करता म्हणून सांगलें. अजून आमी सॅटिस्फायड जावंक ना. जो पर्यंत तांकां धरिना आनी तेंचेर सारकी एक्शन जायना कायद्यान तो पर्यंत आमी उगी रावचे ना. हें आंदोलन अशेंच उरतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.